आमकां काय फरक पडलो ना, कारण गोंयकार जे आसा गोंयकारांनी विचार केला की साखेन वचप, 16 तारखेक साखेनूच सभा करप, ती जागा न्ही जाल्यार दुसऱ्या जागेर करप, पूण साखेनूच करप। हेचे कारण अशें की साखेन वाळवंटी व्हांवता, म्हादईचें उदक जशें काल मुख्यमंत्र्यान सांगलें की म्हादईचें उदक साखळेन व्हांवता आनी तेंच उदक साखळेचे लोक पिता। त्याच उदकाच्या कांठार आमकां ही सभा घेवपाची आशिल्ली। थंय आमकां समजा परमिशन तुमी डिनाय करता आसत जाल्यार तुमी लोकशायेची हत्या करतात, म्हादईची हत्या करतात आनी ते आमी गोंयकार खपून घेवपाना। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, एक डेलिगेशन दिल्लीन गेले अमित शाह हांकां मेळपाक, आणि अमित शाह तेंच्यांनी निवेदन दिले खंय की म्हादईचो उदक जे आसा ते तुम्ही वळोवपाचे जे डीपीआर जे पास केला तो रिवोक करचो म्हणून। पण हांगा सगळें उलटेच जालें, डीपीआर काय रिवोक जालो ना, थंयच्यान ऑर्डर येयली की म्युन्सिपालिटीक की तुम्ही आमचे परमिशन रिवोक करा म्हणून। सो अशी गत जी आसा सरकाराची आसा, हाका लागून आमी सरकाराचो निषेध करता। खरें म्हटल्यार आमी सरकाराक सपोर्ट करताले, सरकारान आवाज जो आसा गोंयचो तो केंद्रापर्यंत पावोंक जाय आशिल्लो, तोच आवाज खरें म्हटल्यार सरकार दाबता, हाका लागून आमी सरकाराचो निषेध करता। पूण त्याच बरोबर आमी 40 आमदारांक परत एकदा उलो मारतात। जर ही म्हादई जर तुमची सगळ्यांची आवय आणि जेन्ना मुख्यमंत्र्याची ती आवय परस व्हड, त्या टायमार सगळे 40 आमदारांनी आपले पॉलिटिकल एफिलिएशन्स कुशीन दवरून एकठांय येवचें। कबीर हाका आमी विचारूंक सोदतात, कबीर शिरगांवकर सीईओ, तूं भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो एक जालो, बट वेन यू बिकम अ गव्हर्नमेंट सर्वंट यू स्वेर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी। यू शुड रिमेंबर दिस। यू विथड्रॉ सॅलरी फ्रॉम टॅक्स पेयर्स मनी, सो यू आर द सर्वंट ऑफ द पीपल। तशें तुमचे वयर म्हणटात की आमी सेवक, you are a sevak of the people of Goa. The act which you have done will always remain in our minds and hearts. पण हे तुवें केलें म्हणून आमची मिटींग बंद जावची ना। ही टीम जी आसा हांगा इतलेच न्ही, जी आनी टीम जी फिल्डार काम करता, ही टीम 16 तारखेक साखळेच ही मिटींग सक्सेसफुल करून दाखयतली। एजिटेशन कंटिन्यू जाता, म्हादई आंदोलन जातले, सेव गोवा सेव म्हादई। आणि व्हेन्यू सांगता तुमकां, ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू विर्डी आमोणा ब्रिज, लक्षात घेयात, ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू आमोणा विर्डी ब्रिज इन साखळी हे एजिटेशन जातले। त्या ग्राउंडार तुम्ही व्हड संख्येन सगळे लोक गोंयकार, दॅट इज महासागर, व्हडलो जन आंदोलनाचो महासागर जो ओपिनियन पोलाच्या वेळार, कोंकणी एजिटेशनाच्या वेळार, सगळे हाच्या वेळार जो दाखयलो, सेम म्हादय खातीर, आमच्या आवय खातीर, आमकां उदक जाय, आमकां उदक पिवपा खातीर, ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स एंड एनवायरमेंट सगळे हाचे खंय वाचोवपा खातीर परत एकदा सांगता, ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू आमोणा विर्डी ब्रिज इन साखळे।